येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पळोवयाचे हेडलायन्स. काणी बालवाडीची काणकोण गांवडोंगरीच्या जिलतीवाडेची काणी नव्या युगाची. पोरणे मार्केट ते जिल्लो हॉस्पिटला मेरेन मडगांवच्या रस्त्याक पडल्या पाड. मिलाग्रीस फेर्नांडिसाची 7 दिसांची डेडलायन. रस्तो घातलो ना जाग्यार जाल्यार येवन बसतलो रस्त्यार. फुडले 2 दीस काळ्या कुपांनी दाटिले दिश्टी पडटले मळब. पूण कुपां वच्चिना दर्यादेगे वाटेक. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. काणी बालवाडीची शिक्षणाच्या मळार नंबर 1 असलेल्या गोंयांतली काणकोण गांवडोंगरीच्या जिलतावाडीची, काणकोणाच्या माणकुल्यांच्या शिक्षणीक प्रवासाची काणी नव्या युगाची, वाणी देविदास गांवकाराची. आयकात आनी पळयात. सध्याक आमचे गोंयाक आशिल्ले सरकार हे डबल इंजिन सरकार म्हणटा आणि खंय विकास की आता डबल स्पीडीन जातलो. शिक्षणाच्या मळाचेर खंय सामके अलर्ट आसा अशें म्हणटा. पूण आज गोंयची परिस्थिती आणि गोंयच्या शिक्षणाची जर परिस्थिती पळयली सामकी दैनंदिन अवस्था आसा. कितलीशीं स्कुलां जर पळयली ती मोडून पडपाच्या अवस्थेन आसा. ह्या विशयाचे बोवाळ घातल्या उपरांत सरकाराक खंय तरी जाग आयला. पूण आज काणकोण तालुक्यात आशिल्ल्या गांवडोंगरी पंचायत वाठारांतल्या जिलतावडी हांगासरली ही बालवाडी जी आसा केन्ना तरी एक दीस मोडून पडटली आणि ह्या बालवाडी शिकपी जवळ जवळ 25 भुरग्यांचो बळी केन्ना घेतली काय कितें अशा तरेचें सिच्युएशन आसा. ही बालवाडी आता गेले 3 वर्सां जाली पावसाच्या वेळार इतली गळटा की हांगासर बसप म्हळ्यार सामकीच भिरांकूळ अवस्था. त्याच बरोबर सुदैवान ह्या अंगणवाडीक इलेक्ट्रिसिटीचे कनेक्शन आसा. जरी तर एका सायडीन गळटी आणि हे कनेक्शन जर एकठांय जावन शॉर्ट सर्किट जर जालें जाल्यार हांगासर मोठी ट्रेजेडी जावपाक शकता आणि अख्ख्या जिलतावडी गांवाची नवी पिळगी आसा ती हांगात सोंपपाक शकता. ही परिस्थिती सरकाराक सांगून सुद्धा सरकार अजिबात कानी मनी घेना. म्हणजे सरकार हांगासर कोणाचो तरी बळी पळयता काय हांगासरल्या लोकांची परीक्षा पळयता काय हांगासरल्या लोकांचे पाशेस कितले आसा काय कितें ते पाशेस पिड्यार जाता काय पळयता. हाजेर गंभीर्यान सरकारान विचार करपाक जाय आणि बेगिनान बेगीन ही बालवाडी जाग्यार घालची अशी हांगासरल्या थळाव्या पालकांची मागणी आसा. मेन तो प्रॉब्लेम हांगा जो पावस पडलो की पावसाचें उदक बेतांतल्यान सगळें लिकेज जावन सगळें सकयल पडटा आनी हांगा भुरग्यांक बसपाक मेन तो बसपाक प्रॉब्लेम. हांगा जर भुरग्यांक उदकां जर बसली अशी जाली जाल्यार ते भुरग्यांक थंडी किंवा जोर येवपाक शकता. पूण हे अशें करून लिकेज जायत रावले तर भुरग्यांक खूब रावपाचें सुद्दां ना. आनीक CPID सुद्दां रिपोर्ट केल्लो आसा पूण ते आजून कांय एक्शन कांय घेवनात तेणी. आतां हे केन्ना जालें अशें सिच्युएशन? ह्या जवळ 2-3 वर्स जाले अशेंच आसा. उदक घालपाचें चालूच आसा पूण आजून तेजेर एक्शन कांय घेवना. ओके. आणि लायटी बीन पेट्टा? लायट सद्या ती लायटी सुद्दां न्हू पेटना आनी फॅन बीच कांय चलना. आनीक पळय वण्टी सुद्दां न्हू एक कडेन फुडें आयिल्ली आसा. एक भिरांत अशें दिसता कितें खंय शॉर्ट सर्कीट जाल्लें आसा जाल्यार कोण बाई ना जाल्यार हेल्परान जर ताका हात लायिल्लो आसा जाल्यार ते केन्ना शॉक बी येवपाक शकता. ते आमी कांय रिस्क घेवंक शकना. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार आणि निखिल जल्मी. सिवरेजीच्या कामाक लागून रस्ते खणले. आता रस्ते कोण जाग्यार घालतलो? फुर्योज जाल्ले थळावे विचारतात. मडगांवच्या पोरणे मार्केट सर्कला कडल्यान ते जिल्लो हॉस्पिटला मेरेन रस्तो सामको पेड्ड्यार जाला. 7 दिसां भितर तो रस्तो सारको करिनात जाल्यार रस्त्यार येवन बसतलो. समाज वावुरपी मिलाग्रीस फेर्नांडिसान सरकाराक शिटकावणी दिल्या. पळयात संदीप तुयेकाराचो रिपोर्ट. आम्ही जसं कोलवा सर्कला कडे हो रस्तो कोलवा सर्कला कडल्यान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन वता. मदीं ताका कदंबा बस स्टँड लागता. ह्या रस्त्याची जे सिवेज काम करपा खातीर जो रस्तो खणिल्लो त्या निमित्तान रस्त्याची एकदम परिस्थिती वायट जाल्ली आसा. ताका सगळे कडेन हांगा ते खण पडिल्ले आसा आनी त्या कारणां खातीर हांगासल्यान ज्यो गाडी वता तांकां खूब त्रास जाता. तेन्ना हांगासले एक सोशल वर्कर आसा मिलाग्रीस फर्नांडीस तांणी गोव्हर्मेंटा कडेन मागला की ह्या रस्त्याची बेगींतल्या बेगीन दुरुस्ती करची. कित्याक काय म्हणल्यार आतां रोखडे फुडल्या म्हयन्यान चवथ येवपाची आसा आनी तशें चवथीच्या टायमाक सगळे आमचे हिंदू भाव आसा ते गणपती घेवन वतात. तेन्ना हे चवथीच्या पयलीं तांणी एक गोव्हर्मेंटाक अपील केला की बेगींतल्या बेगीन ह्या रस्त्याची दुरुस्ती करची म्हणून. फातोर्डा हे आमगेले ओल्ड मार्केट सिग्नल आनी हो आमगेलो KTC रोड. हो आतां KTC रोड पास काबार जालो. हे सिवरेजा काम करताले, सिवरेजा काम काबार जालें आनी हो रोड अजून हे हॉटमिक्स गायना हे रोडाक. आनी कितें जालां आतां हिंगा इम्पोर्टंट हिंगा कोण तरी जीव वचपाक हिंगा कोणा तरी जीव वचपाक शेकोता. कित्याक
सगळे रोड आता ते शेताचो पीस बरो म्हूण सगळे ते वयताय आनी हेच कोण येनाय. सो कोणा तरी कितें जिवा बॅड जावचें पयलीं हो गव्हर्मेंटान हो रोड करपा जाय. आतां हांव चोयतालो हांवें 2 दीस आमगेले मडगांवां हॉट मिक्स केले. धाकले जे जाग्याचेर गरज ना त्या जाग्याचेर हॉट मिक्स केलो आहाय जाल्यार हिंग कित्याक हॉट मिक्स जायना हो रोड. हो पब्लिकाक गेलो जिवा हो सारको डेंजर. ओके आतां येत्या म्हयन्या आमगेले हिंदू भावां गेले गणेश आहाय. आतां हे रस्त्यान गणेश वतले हेचो रस्त्याचेर व्हरोन जातले हे आमगेले निलेश काब्रालान चिंतपा जाय. कित्याक निलेश काब्राला गेले हांव नको आमी आतां फातोडकार आहाय ते आमी दुस्मान गाय म्हूण ते गेले आमकां केन्ना ते कांय दुखयलो ना कांय केलो ना. सो तेणे हो रोड करपाक गरज आहा तेणे. ओके तुमगे पॉलिटिक्सान गेली हुंय दुस्मान काय आहा ते तुमगे प्रॉब्लम पर्सनली बट हिंगा लोकांगे जिवा कडेन हे त्रास करना काय. तुमी चोय हो रोड आतां हिंगसून तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन सगळो रोड पिड्यार जावन आहा. आतां हे केदोन सारको करपाचो. हांव आतां निलेश काब्राला सांगता हे विका तो रोड कोनाय तुमी. ओके येते मांडेसून हांव हिंग बसतलो रोडाचेर आनी हांव बसतलो हांवें डिसिजन घेयला ऑलरेडी. हांव मांडे हिंगा बसतलो हे रोडाचेर तुम रोड करपासून हांव उठपाना. सो मागोता गव्हर्मेंटा कडेन PWD जो आमगे निलेश काब्राल आहा मिनिस्टर ओके तेणे हो जात तितू बेगीन हो रोड करपाक आनी आमगे सगळे गोंयकारांक एक बरो रोड दिवपाक वचपाक आनी तेसो आमगे गणेश आहा ते सगळे गणेश आमगेलो बोर भाशेन जावपाक. थँक्यू. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेंकार, समृता खनगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. नावेली साळपे तळयेक तेकून तरणाट्यांनी शेतां रोयली खरी पूण ह्या शेतात पांय घालपा सारकी स्थिती ना. कित्याक तर शेतात सिवरेजीचे बुरशे उदक सोडला. उब्या शेतांची नाशाडी जाल्ल्यान तरणाटे फुर्योज जाल्यात. सिवरेजीच्या बुरशा उदकाक लागून शेतकारांक आता शेतात देवपाक मेळना. हो देश किसानो का उरला अशें दिसना. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात हे सालपे लेक आनी ह्या सालपे लेकाक तेकोन जी शेतां आसात ही फाटल्या दिसा रोयल्यात तुमी पळयले कडेन आसा. आनीक बरे यंग भुरगीं जे आसात हे मुखार सरून सगळीं शेत रोयली पूण त्या यंग भुरग्यांचे नशीब दुर्दैव म्हणटे भशेन फुटकी नशीब. आज सगळी सिवरेज जी आसा ही आज हांगा सोडले कडेन आसा यांची शेतां आनी हांकां इतले त्रास जाले कडेन आसात की हांकां शेतां म्हूण ते देंवपा मेळना. आनीक दुसरे वटेन आतां तुमकां दिश्टी पडटा फाटल्यान आमी म्हणटा हे जे सिवरेज आसा ही ह्या चेंबरांतल्यान कशी फ्लो जावन शेतां वयता ती पळया तुमी. हो व्हडलो फावंटन सो जावन आसा पूण एकच सरकारा कडेन मागतात की हे यंग भुरगीं जे फार्मींग करपा भायर सरले कडेन आसा आनी ते रोयतात हेंचेर खंय तरी तुमी मातशी काळकूट करची ना जाल्यार तांकां सामकें मारून उडोवची न्हू. कित्याक आतां पळयलें जाल्यार ह्या संवसारांक बरे भशेन जगपाचें म्हूण ना हांगा एकमेकां मारूनच जगपा अशें जाले कडेन आसा. जर इतलें दिसता जाल्यार हेजेर मातशी कारवाय करची आनी ह्या शेतकारांक एक रिलीफ दिवचो अशें म्हूण शेतकारांनी मागले कडेन आसा. हे नावेली शेतकार आतां शेत रोवपाक फुडें सरले कडेन आसा तेंची उमेद तेणी मोडची न्हू म्हूण मागतात. शेत जातली तुमगेली. एक्चुअली आम्ही VDCंतल्यान मिटींग आपयल्ली पंचायतीन with all the WRD officials. At that point of time, we had raised a question regarding technology for use for the sewage network. We had raised the question about contamination of groundwater due to leakages. And those years are coming through. We can see the chambers getting overflowing with rainwater, very seepage of groundwater into the field, into the chambers. So once the chambers are connected, it will not only going to contaminate the groundwater, it's also going to contaminate the fields. Now it appears that the work which has been carried out in a very haphazard manner is very detrimental in terms of it will do more harm than good once connected. So we actually were looking to once again write to the WRD and seek an PWD sewage and ask them for an explanation on how about the whole situation, because it's a very serious matter, because we cannot afford to have a groundwater contaminated. Fields are getting spoiled. आज आमगे तुम चयला आसतलें हे दिसान आमगे नायले साळपेन लेक म्हणटा इथे शेत रोयला कम्युनिटी फार्मिंग करून सगळे शेतकार मेळोन रोयला आनी ती रोयना आसलें कित्याक
सिवरेजाची हो सगळी पोल्युशन हिंग शेतां सोडटाले आनी ते आमगेली शेतां एक्वायर केले हारोजात म्हूण एक तेंपार ते हार्जां तेमी सिवरेज कॅनला पायप सोडल्या जायतो आवाज केलो ग्रामसभा पंचायतीक MLA देखून आमी सांगिल्लें पूण कोणें एक्शन घेतलें ना ती आतां पायप ओवरफ्लो जाता तुमी चोयलां आसतलें कितू उदक तें आनी आख्खी घाण सारकी शेतांतल्या सारकी आमगेल्या शेतां वयता व्हांवता आख्खो गांवांकूच तें उदक पावता तें आमगे भलायकीकूय बरें न्हय कोण रावताय तेंकांय बरें न्हय आमी तें बेगीनूच तेजें सोल्युशन काडचें आनी तें बंद करचें म्हूण मागता तुमी शेतकार न्हू हय आमी शेतकार आनी आमी मुखार सगळे आख्खो गांवचे सगळे ही शेत सांबाळपाक पूण आमकां गव्हर्मेंटान ही घाण घायलो आहा ती बेगीन तेजें कितें पूण कोचें आनी आमी चोवपाक येता हो बायपास बांदिला आनी तेजें सगळें डिस्ट्रक्शन तुमी चोयल्या कोटा हिंगा येवन तेजें सगळें पयलींची आख्खी शिमटाचे जावं कॉन्क्रिटाचे लोकडाचे बी सगळें हिंग घायलो आहा आनी आख्खी डिस्ट्रक्शन करून उडयलां एक बरो एक शेतां देंवपाक वाट ना आनी तें उदकूय सारकें वचना तें डिसल्टींगूय जालें ना उदक हुंच्यान आडोन वलो आहा तेजे ती किमसां जाताय जीव आख्खो क्रिएट जाता हे उदकांत म्हाका आतां बेगीन तेजें एक्शन घेवचें आनी हें बंद करचें गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. नोकऱ्या फाटल्यान धांवू नाकात, शेतात वचात, सरकार सांगत आसता. देखून शेतकार खर कश्ट करून शेतां रोयतात. पूण सांताक्रुजच्या शेतकारांनी रोयिल्ल्या शेतांक उदक मेळना, देखून पीक काडपाक मेळना. शेतकारांनी कागाळ करून लेगीत संबंधीत विभागांनी कानार केंस ओडल्यात. शेतकारांनी ते विशीं खंत उक्तायल्या. सांताक्रुजाचे पंचायतीत बुधवारा शेतकारांक शेतकी खात्यान सारे वाटले, पूण उदक नाशिल्ल्यान शेताच कसोवपाक मेळनात. जाल्यार सारे खंय घालप अशें म्हणत शेतकारांनी आपले सगळे प्रश्न तांच्या मुखार मांडले. आयकात तांकां. आमचे प्रॉब्लेम कितें जाल्ले आमची शेतां खूब पाटी मोत्ता हिंगासर आजून पासून कोणें एक्शन घेवना. आमी कितली एप्लिकेशनां केली आजून पासून कांय आमकां रिस्पॉन्स ना. आतां म्हणटा आमकां रिस्पॉन्स दितले म्हणटा पळोवया आतां केन्ना दिता पळय ते. शेतां मेल्या कितलेच पाटी आमची आनी आमी हय डॅमेज जाली आमची सगळी. आमी एप्लिकेशन कितलेच पाटी केल्या कोण केन्नाच एक्शन घेवंक ना आजून पासून. म्हणे प्रेझेंट एप्लिकेशनां सगळी. हय म्हाका पंचायती सांगला आतां हेल्प करतले म्हणून. एग्रीकल्चर एक पडे येयलेले आजून पासून ताणी आमकां कांयच दिवंक ना म्हणून. पयले एक पडे गेले 10 वर्सां फाटीं, मागीर आनीक पडे येयले कितले पडे सायनी गेले आजून पासून कांयच आमकां एक्शन घेवंक ना आमची. आतां दिला जाली म्हाका 5 दीस दिल्यार. हय जाले म्हाका 5 दीस जाले. कोणाची शेतां पाड जाल्यात तांणी मुखार येवचे. शेतकार कमिटी बरोबर बसका घेवन हे समस्येर उपाय काडटले अशें आश्वासन थळाव्या सरपंचान दिला. शेत आमचे जी शेतां प्रोमोट करचे हें करचें एनकरेज करचें रोवपाक एनकरेज करपाक जाय म्हणून आमी तांकां हो हें केलां आय स्कीम दवरल्या ही एग्रीकल्चराचें हें दवरलां टॉक दवरलां. सो हांव मागता आमच्या लोकां लागीं जे शेतकार आहा तेंची जी पळय शेतां पाड पासून आहा तेणी फुडें सरचें आनी ती हें करची रोवची म्हणून. कित्याक जायते बेनिफिट्स गव्हर्मेंटान आमकां हें केलेले आसा ते आतां आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटच्या स्टाफान येवन इंट्रोड्यूस केलेले आहा. सो ही म्हजी विनंती लोकां लागीं ते फुडें व्हरपाक शेतकारांचे. सो आमी कितें करतली शेतकार कमिटी आसा ती प्लस कम्युनिदाद आनी WRD घेवन तांकां एक पाट आमी मिटींग घेतली आनी मागीर आमी फॉलो अप करतली तेंचे कडेन तांकां उदक पावपाक आनी शेत बरे भशेन हें जावपाक तेंचें वाड जावपाक शेताची. जर पळयलें तर एग्रीकल्चर जी आसा इट इज टोटली बेस्ड अपॉन नेचराचेर आसा. जो उदकाची जी कमतरता सपोज आयली तर आतांच तें म्हटलें की तळे जे आसा जर अशें वॉटर सोर्स जर कितें लागीं आसा ते चॅनलायज करपा खातीर जी कितें सपोज आयडियाज आसतली ती अवश्य तेंच्यांनी मांडची. जर आमचे झोनल एक्शन ऑफिस आसा जे आमचे जेडो आसतले किंवा एसिस्टंट एक्शन ऑफिसर आसतले तर तेंच्यांनी पर्सनली जर मिटींग जे आसा तेंचे कडेन मिटींग घेवन तेजो कितें प्रॉब्लम्स जो आसा तो सॉर्ट आउट करूंक शकता. किंवा आमचे जे कन्सर्न विलेजींतले सरपंच जे आसतले विलेज पंचायत आसतले किंवा लोकल MLA आसतलो तर तेच्या द्वारे ते सॉर्ट आउट येवंक शकता. किंवा अशें ना की खंयच्याच प्रॉब्लम्साक सोल्युशन आसतलें फक्त तेजें डिस्कशन करून तर प्रॅक्टिकल करचें पडटलें आमकां. आमची शेतकार कमिटी आहा कोमदिता घेवया बाराबून बसया कित्याक आमचे कडेन उदक आसा उदक ना न्हू ते आमी कितें वर्कआउट करया. आतां हे तुकाय घेवन बसया आमी कोमदिता मिटींग शेतकार कमिटी हे सॉर्ट आउट करया कितें म्हणून वील नॉट पळय आमी तुमच्या बाराबून आसा पंचायत तुमच्या बाराबून रावतली एनी कंडिशन. आमकां फार्मर कालाफ्रान जाय
आनी हेज्याकीन नेक्स्ट इयर आमकां डबल फार्मर जाय. तुमकां कितलो कोणी सपोर्ट जो आमची पंचायत तुमकां करतली हें आमचें एश्युरन्स. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. परतून घेवक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. शिरोडेची कामाक्षी देवीच्या दर्शनाक भाविक बुधवारा गर्दी करून गेल्ले. आयज अधिक मास, फाल्यांच्यान श्रावण लागता. दर वर्सा उमाशेच्या निमतान हजारांनी भाविक आपल्यो इत्सा घेवन हांगा येतात. पळयात अंदूच्या देवदर्शनाचे कांय खीण. वर्षा कालच्यान सुरू झाली. कालच्यानी लोक असले पण आमचो हो उत्सव कामाक्षीचो आसतना आज जाता. पालखी बी काली असली पालखी, आजही पालखी आसा. आज ही श्रावण महिन्याची प्रतिपदेची पयलो दीस. पहिल्या दीस म्हणजे हाजो अधिक मासाचो निमाणो दीस आणि फाल्याच्यान श्रावण सुरू जाता. श्रावणाचो आमकां प्रत्येक सोमारा आमची पालखी आसता. पहिल्या सोमारा 3 पालखी आसतल्यो आमच्यो. एक शांतादुर्गेची पालखी, एक कामाक्षीची पालखी, तशेंच रायेश्वराची पालखी. 3 पालखी येवप म्हणल्यार एक दुर्मिळ असो योग आसता. तशेंच आमचो आतां आनी एक भागवत सप्ताह जाता. भागवत सप्ताह हो आमचो 18 ऑगस्टाक सुरू जावन 24 ऑगस्टाक सोंपतलो. हाका लोकांनी बहुसंख्येन उपस्थित रावन सांची जी कथा आसता ताजो लाभ घेवचो. तशेंच ताजे उपरांत आमचे शतचंडी अनुष्ठान आसतले 1 ऑगस्ट ते 3 ऑगस्ट मेरेन. असे कार्यक्रम, विविध कार्यक्रम आमचे असतात. हे उमाशेकूय आमचे जे उमास म्हणटा ते आमचो एक मेन हे आसा कार्यक्रम. मेन कार्यक्रम बाकीचे आसा पण लोक उमाशेक आज सकाळच्यान म्हाका दिसता एक 10 ते 12 हजार येवन लोक अजुनूय आसा लायनीक लोक. असे लोक महाराष्ट्रांसून, कर्नाटकांसून खूब लोक येतात. आणि कितली वर्सां जाली कामाक्षी देवळान खूब लोक येतात. जवळ जवळ 12-13 हजार लोक कामाक्षीच्या दर्शना खातीर येतात अमाशेक. आणि ही सोमती अमास जातली जाल्यार एक 15,000 लोक येतात आणि तेज्यानी चड सुद्दां फुडी जातलो. आणि कितली वर्सां जाली कामाक्षी देवळान खूब लोक येतात. जवळ जवळ 12-13 हजार लोक कामाक्षीच्या दर्शना खातीर येतात अमाशेक. आणि ही सोमती अमास जातली जाल्यार एक 15,000 लोक येतात आणि तेज्यानी चड सुद्दां फुडी जातलो. तुमी मागता पयलीं ते देवी प्रसादा निमतान दिता. आणि ह्या खातीर सगळे लोक भावीक जे आसा गोंय भायर सुद्दां लोक जे आसा पयलीं हे अमाशे खातीर मुद्दाम कामाक्षी देवळान शिरोडा आपली भेट दितात. आणि तेंची जे कितें मनां आसा ते करून जायते मागणे मागून कामाक्षे कडेन सगळीं नातमस्तक जावन आपली कामां सगळीं साध्य करता. आणि ही कामाक्षी सगळे लोकांची कामां आयकता आणि सगळीं लोकांचे बरी करता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी निखिल जल्मी. युनायटेड क्लब बाणावली आणि गोवा वेला स्पोर्ट्स क्लब हांचे मदीं जाल्ले खर फुटबॉल सर्तीत बाणावलेन टायब्रेकरात 6-5 अशें जैत जोडले. युनायटेड क्लब ऑफ बाणावलेन घडोवन हाडिल्ल्या 16व्या सुपर सॉकर सर्तीचे क्वॉर्टर फायनलीत सुवात मेळयली. बाणावलेचे सेंट जॉन द बाप्तिस्ट दांडो खेळा मळार ही सर्त बरीच रंगली. 4थ्या मिनटार आरिफ पठाणाचे सुवातेर आशिल्ल्या शॉटाक लागून बाणावलेक आघाडी मेळ्ळी. कितल्योश्योच संदी मेळ्ळ्यो तरी तांकां फायदो घेवप जमले ना. संभाव्य गोल चुकयले. दुसऱ्या अर्ध्यात गोवा वेल्लान आक्रमक रणनीत आपणायली आणि 41व्या मिनटार आल्मे फर्नांडिसाच्या गोलान बरोबरी करपाक येस मेळयलें. गोवा वेल्लाच्या फुडाऱ्यांक संद रुपांतरीत करपाक खूब त्रास जाले आणि वेळ सोंपतकच 1 विरुद्ध 1 अशी बरोबरी जाली.
टाय ब्रेकरात बाणावलेन कुशळटाय दाखयत 6-5 अशें रोमांचक जैत मेळयलें. पळयात. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेंकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. फुडले 2 दीस मळब काळ्या कुपांनी दाटिल्ले दिश्टी पडटले, पूण ही कुपां दर्यादेगेचे वाटेक वच्ची ना. हवामान खातें सांगता फकत हांगा थंय शिरशीर जातली, ताचे परस चड कांयच ना. बेरेस्तारा सकाळी वत पूण रातच्या वेळार पावस हजेरी लावपाक शकता. कांय कडेन वत पावसाचो खेळय पळोवपाक मेळटलो. तापमानाचो पारो 25 मेरेन देवचे आदी 32 मेरेन वाडटलो असोय अदमास. बोर्डदन्यांक हवामान विभागाची बेरेस्तारा खातीर खाशेली शिटकावणी ना. 22 तारखे मेरेन शिरशिरतलो पावस. फुडल्या 5 दिसां खातीर हवामानाची शिटकावणी ना. बेरेस्तारा सकाळी मळबात कुपां पूण सूर्यदर्शन. बेरेस्तारचे तापमान 32 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. बेरेस्तारा दर्या खवदळपाची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.